शनिवार, फेब्रुवारीची 28 तारीख 2026. पहिले वाचप. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 26 वळ 16 तावन 19 पर्यंत. त्यावेळी मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सर्वस्पोर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फर्मायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायेन पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशयांत अशें परगट सांगलाय, तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपदेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचें उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुजे विशयांत अशें परगट सांगलां. ताणें फर्मायले प्रमाणे तूं ताची खाशा परजा जातलोय आनी तुवें ताचे सर उपदेश पाळूंक जाय. तेन्ना तो तुका आपणे रचलेल्या सर राष्ट्रां परस चड स्तुती, किर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो. आनी तो सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फर्मायले प्रमाणे एक पवित्र परजा जातलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 1-2, 4-5 आनी 7-8. श्लोक. सोम्याचे उपदेश पाळतात तीं भागी. कथावेण जिनियेन सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र पाळतात तीं भागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात तीं सुभागी. श्लोक. सोम्याचे उपदेश पाळतात तीं भागी. तुजे कायदे आनी सत्रायेन पाळूंक जाय. तुवें ते परगट केल्याय. तुजे खुशेक पाळो दिवंक म्हजे पांय, म्हजी साल सदांच थीर आसूं. श्लोक. सोम्याचे उपदेश पाळतात तीं भागी. तुज्या नितीवन नियमांची माहेत जोडत आसतना खऱ्या काळजान तुका हांव दिनवासतलों. तुजी आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी, म्हाका केदींच सांडिनाका. श्लोक. सोम्याचे उपदेश पाळतात तीं भागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पळया, आयन वेळ होसुतो, सडवणेचो दीस होसुतो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 5 वळ 43-48 पर्यंत. जेजू म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितलें पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस ओडटा. तुमचो करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुखाकारी करतात न्ही? तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ल्या प्रेंक जालें? अनभावार्थी लेगून तितलें करतात न्ही? तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जायचे सर्व बरीं. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर म्हणली शिकवणू कांयच वायट न्ही. ही चलती शिकवणू म्हणून जेजू सांगता. पूण
तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दगदले पासत मागा म्हणल्या आपल्या शिकवणेंत जेजून दिल्ल्या मोगाच्या उपादेसांत त्या उपादेसाचें व्याख्यान विस्तारलेलें झळकता. हें वृंदावणेक लागून क्रिस्तांवपण एक नवे सवाची समर्थ जाली. पूण मोग करिनासल्यांचो, दुस्मनाचो, विरोधींचो, दंडसितलांचोय मोग करचो शेगूण खरे आत्मिकायेचो शेगूण देखून जेजून अशें सुचयलें. मोगाच्या शेगुणांनी आनी करण्यांनी हेरांनी करचे बरी करिनासता दुस्मनांक सयत मोगान लेखचे विशीं शिकोवंक जेजून विंतलेली सर आपल्या सर्गींच्या बापाची. सर्गींच्या बापाक वळखतल्यान ताच्या मोगा हृदयाचें मापी वळखचें. कित्याक तो आपलो पावल सरतना कसलोच भेदभाव करिना, खोटो बरो म्हणलें पळयना. जसो आमचो बाप बरो तशें आमी बरीं जायचें, एकामेकाचो मोग करचें, दुस्मानांक बोगसून तांकांय मोगान पळयचें म्हणून जेजू कुशी व्हरता.